मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टानी नष्टा सांबाळल्यानो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टा सांबाळल्यानो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या खंतां बुडोवनासच्या भरभोस सांडून रडून बसच्या. भगवाच्या कंकां बुडोवनासच्या भरभोस सांडून रडून बसच्या. विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू म्हाका आपयतसा, म्हाका आपयतसा, म्हाका आपयतसा. आमकां आपयतसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत ह्या पवित्र वेळा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी खरेंच आजार आसा. जेजून आपणाक मोडून ताच्या सिसांक दिताना म्हणली उतरां, घेयात आनी खायात ही मुची कूड. घेयात आनी खायात ही मुची कूड. आनी तसो उंडो मोडून त्या सिसांक ताणें दिल्लो. आज त्याच उंड्या रोपार जेजू खरोच ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आजार आसा. आपणाकच आमकां दिवच्याक, आपणाचें दर्शन आमकां दिवच्याक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. एक घडी भर आमचे तकले आमी बागावया. त्या सोमया मुखार आमी दिंबेर पडया, सोर पडया. त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया. तसो आमचो सोमी रचणार आनी पोसणार, आमचे जिवीत चलयणार. हर एक घडी आमच्या बगलेक रावचो, आमचे जिवीत चलोवन वचो. ती बळादीक सकत तो आमचे मुखार आसा.
आमचे संगीत हो आसा ताचें हजारपण एक घडीभर आमी बगुया. ते जेसूक काल जमानाचो नामान मान आमी भेटोवया. ते जेसूक आमी एक घडीभर आमी आराधन करया. कित्याक तो आमचो देव, आमचो बळवंत देव, आमकां हर एक लागीं पळोवचो, आमचे संगी रावचो तो बळादीक देव जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू ताच्या शिसा सांगता वेताना तो लोकांचो जो मय ताच्या बोवारी आसुल्लो आनी तो एक कुरडो कोडकार थंयसर बसून आसलो. जेजू तेनेच्यान पाशा जाता म्हणटा आसतना बोबो मारता आनी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून तो बोबो मारता. जेजू दाविदाचो पूत, दाविदाच्या त्या कुळयेंतावन आयिल्लो. पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयांत आमकां उल्लेख केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. एका व्यक्तीक ताच्या नांवा संगी गांवाच्या नांवान वानी ताच्या संततीच्या नांवान आपोवचें अप्रूप आमकां पळोवंक मेळटा. 2 सुवातेनी प्रत्येक जावन एक मार्काचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 40 मुरये मागदलेन मुरी तिका हें नांव. आनी तशेंच धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांत अध्याय 9 वाक्य 40 आनी 3 ते सिमांक आपयतना द सायमन द टॅनर म्हळ्यार त्या नांवान थंयसर आपयतात. तशें म्हळ्यार ती ताची वा त्या व्यक्तीची डायरेक्ट भुरगीं म्हणलें न्ही. हांगासर जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणटाना तो दाविदाचो पूत म्हणलो अर्थ न्ही, बगार त्या कुळयेंतावन आयिल्लो आनी त्या मारीपात ह्या संवसाराक आयिल्लो तो देवाचो पूत कितलो वर्तो कितलो बळवंत गी म्हणलें तें आमकां समजोवंक हें आमकां सलीस जाता. देवाचें योचन, ही देवाची मांडावळो, देवाचो पूत ह्या संवसाराक येवचें दाविदाच्या कुळयेंतावन. समुएलाचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 वाक्य 12 तावन 16 आमी वाचलें जाल्यार दाविदाक सर्वेस्पराची बासोवणी थंयसर कितें आसा आमकां कळटा. ताचे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवय विशव घेतलो तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. ह्यात जेजू विशांत उल्लेखन म्हणलें ती उतरां जावन आसात. दाविदाक सर्वेस्पर देवान केल्ली ती बसोवणी. तशेंच जेरामाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 5 आनी 6 म्हणटा, त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. दाविदाक उपजाल्ली ती कोंबरी शाणेपणान एक खरो राय जावन रास चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. आनी हेंत आमी पळयता लुकाचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 तावन 30 आनी 8 पर्यंत जेजूची वंशावळ उल्लेख करतना दाविदाच्या वंशांतलो म्हणल्यार आमकां थंय उल्लेख मेळटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून तो कुरडो खोडकार जेजूक बोबो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता, येद्या व्हडल्या कुळयेंतावन आयिल्ल्या, येद्या व्हड्या संततेंतावन आयिल्ल्या देवाच्या बसोवणी आनी त्या बसोवणी नीज जावन ह्या संवसारीक आयिल्ल्या त्या वर्त्या व्यक्ती तुजे वरवीं म्हाका गूण करूंक जाता, तुजे वरवीं म्हाका बरेंपण करूंक जाता म्हणल्यार त्या पातयेनीन बरवशान तो उलो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. पूण जेजूच्या बोवारी येचे ते सीच तो लोक ताका म्हणटात तोंड दांप. पूण तो परतून आनी परतून तेंत नांव उलो मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव.
जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू खरो मनशाक वळाचो तारक, ह्या संवसाराक आयिल्लो सोडवणदार. आमी खरेपणी ताका वळखूंक जाय. तो आमचो सोडवणदार. ताच्या विणे बाच्यावी ना ह्या संवसाराक हें सत एकल्यांनी मानून घेवंक जाय. कशें जेजूच्या फाटल्यान येतले सीस आनी तो लोक त्या कोडकार कुरड्याक तोंड दामतात. आज आमच्या देशांत वा आमच्या बाबारी संवसारांत एंत घडोवन आसा. जेजूचें नांव आमी काडटना, जेजूच्या नांवान आमी उलयतना, जेजूच्या नांवान बरें करतना, जेजूच्या नांवान सेवा दितना आज मतांतर करतात वा आनी कितें अपप्रचार क्रिस्तांवां विरोध घडोवन आसा, चलोवन आसा वेवस्थीत रितीन. आनी त्या मारी पात आमचें तोंड दांपूंक, क्रिस्तांवांचें तोंड दांपूंक, जेजूचें नांव काडनोचो, जेजूचें नांव उलो मारनोचो, जेजूची सकत कळी जावन असो तें दांपून उरासय म्हणली जायती संगत्यो आमच्या बोवारी घडोवन आसात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो व्हरतो तो बळवंत सगळ्या मनशाक वळाचो रक्षक तारोक, ताचें नांव गुपीत उरोवंक साध्य ना. त्या नांवांत आतां सकत, त्या नांवांत आसा बरेंपण आनी त्या जेजू मारी पात वालता ती करपा बरेंपण आनी तें हर एकल्यांनी अनुभव करूंक जाय. हर एकल्याक तें मेळोवंक जाय. तें आमचें हर एकल्याचें मिसांव जावन आसा. ऑक्टोबर म्हयनो प्रत्येक जावन मिसांव असो म्हयनो. हें आमचें मिसांव आमच्या जिविता मारी पात, आमच्या बऱ्या करण्या मारी पात त्या जेजूक परगट करचें, त्या जेजूक हेरांक दिवचें, तें आमचें मिसांव. जेजूचें नांव आमी गसोवंक आसा, जेजूचें नांव आमी परगट करूंक जाता. आनी तसो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. बावर्तान पातयेनीन ह्या जेजूक आमी पळोवया. सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार, मनशाक वळाचे बाचावी तो एकलो मात्र जावन आसा. हें सत जावन आसा. ताचे विणे बाचावी, ताचे विणे सुडका ना. तो मनशाक वळाचो सोडवणदार, तो रक्षक जेजू. हें सत एक घडीभर आमी ओळखून घेवया मोगाच्यानो. आनी त्या बार्तिमेव कुरड्या खोडकारान बोबो घाल्ल्या वरी आमच्या काळजांत तावन आमी थंयच म्हणया, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पाव. ते जेजूक आमी एक घडीभर आमी उलो करया मोगाच्यानो. आमचें जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तो आमचो देव, तो आमचो व्हरतो देव, तो आमचो बळवंत देव. ताच्या भायर दुसरो देव आमकां ना. सगळ्या संवसाराचो रक्षक सोडवणदार तो जावन आसा. त्या देखून किर्तन 30 म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतां, कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे विशीं संतोश भोगूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. बार्तिमेमान उलो मारलो, बार्तिमेमाक बरो केलो. आज आमी उलो करतना आमकां उलोक आमकां बरो करचो, आमकां पावचो, आमच्या सांगाता रावचो. तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. केदो व्हरतो देव आमचो तर, केदो व्हरतो देव आमचो तर, कितलो बळवंत देव आमचो तर. मोगाच्या भवानी भयणी, तर ह्या वर्त्या देवाक आमी आराधन करया, आमी नामान करया, आमी स्तुती करया. आमचे जिवीत ह्या घडये त्या देवाक आमी समर्पण करया. त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तो आमकां आयकता, तो आमकां आयकता, आमकां तो पावता, आमकां तो बरो करता. म्हणल्यार त्या पातयेनीन आमचें सगळें जिवीत ह्या घडये त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. जी कोण ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसात, हांगासर घरांनी परगांवांत हर एकल्याके त्या सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. आमचो देव बळवंत देव, खरो देव, रक्षक, तो सोडवणदार. आनी तो बरो करचो, उलो मारतना बरो करचो. तर आमी उलो मारया.
हर एकल्याक त्याच्या पांयतळा आम्ही समर्पण करूया आणि या देवाक स्तुती करूया, या देवाक आम्ही नाम हाडुया, या देवाची कीर्त आम्ही गजोवन गावया. केदो व्हरतो देव आमचो, कितलो बळवंतो देव आमचो. केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो. सांगता केदो बोरतो देव आमचो, 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 केदो बोरतो देव आमचो. आनबोडवे नामन करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो. आनबोडवे नामन करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो, केदो बोरतो देव आमचो. त्या देवाक अर्गां दिवया, त्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक महिमा दिवया. केदो बोरतो देव आमचो, त्या देवाक अर्गां दिवया, त्या देवाची स्तुती करया, त्या देवाक महिमा दिवया. केदो बोरतो देव आमचो. केदो व्हरतो देव आमचो, बळवंत देव मगाच्या भावानी बहिणी, त्या देवाक वळखून घेवया, त्या देवाक थाळयो पेटोवन आमच्या खाल सामानाक आम्ही आराधन करूया, स्तुती करूया, आमचे जिवीताक आम्ही समर्पण करूया. आजचे की व्हरतो, आजचे की बळवंत देव दुसरो आमकां ना, त्या देवाक आम्ही नमन करूया, त्या देवाची स्तुती आम्ही करूया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು,
ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ तुका यीशु, उगला तुका यीशु, महिमा तुका यीशु, तुझका यीशु, जय जय तुका यीशु. हालेलुया 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 हालेलुया. हरे गाम पाप का भूत प्यान मान का पाप का भूत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगाल भवन आणि बहिणीनो, बार्तिमेऊ जेसूक उलो मारता. जेसू दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव आणि वो ताळो जेसूच्या कानाक पडता. जेसू एकगडे रावता आणि ताच्या सिसांक वा ताच्या बोवारी असलेल्या म्हणटा ताका आंगा पया. आणि तक्षणा थंयसर आसले त्या व्यक्तीक म्हणटात, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी आमकांत विसारूंक जाय, आज आमी आमच्या बोवारी आसल्या कश्टांतल्यांक, समस्याक वळख जाल्ल्यांक, पिडेशिडेक वळख जावन कश्टांतल्यांक आज आमी म्हणटाव गी, वा आमी मनच्या तितलें धैर्य पातयेनी आमचे थंय आसा गी. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. म्हाका उडास घेता ब्रदर टी.के. जॉर्ज नवार्दीक रितीर दिवचो एक व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत जायतें ताणें ओगडावन घेतिल्लें. कश्टा वयर कश्ट, समस्या वयर समस्या, सोलवणी वयर सोलवणी ताच्या जिवितान अनुभव केल्ल्या वेळार ताकाय कोणेय सांगलें गे, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. ताचे लागीं ये, ताचे लागीं ये. थंयसर बरेपण आसा, थंयसर बरेपण आसा आनी थंयसर तुका समाधान आसा. तुजे जिविता संतोष आसा, तुजे जिविताची दिशा बदलूनसो थंय आसा. ताचे लागीं ये. आनी तो उठता आनी ह्या सोमया लागीं आयलो. सोमयान ताका आपडलो. आज सोमयान ताका ताचे एक हातेर जावन ताका उपेग करनासा आनी ताचे मारिफात ती सुवार्ता परगट जातेत आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, तो एकलो मात्र न्ही, कितल्यागी जाणांक जावंक पुरो आमकां वा आमी दुसऱ्यांक. त्या रेतीरेक तयये, त्या मागण्याक तयये, वा हांव तुमच्या घरा येता मागणें करता, अशें विविध तरांनी आमी म्हळां. आनी त्या मारिफात आळे हांगा आसा. उठ, धैर्य घे, आळे तो तुका आपयता, तो तुका बरें करता. आमी साबारांक त्या जेजूसाची आडूंक, त्या जेजूचो स्पर्श दिवंक आनी त्या जेजू तावन बरेंपण जोन दिवंक आमी प्रयत्न केला. आनी त्या मारिफात जायत्यांक जायत्यांक बरेंपण लाभलां. मोगाचें न्हू, आज आमचो भावार्थ गरजायजे, आमची पातीनी गरजायजे. तो एकलो
तो एकलो मात्र आणि ताचे थंय आसा ती करपा सकत अगणित आणि तो असर्या अद्भुतां करूंक शकता तसलो. आमी चिंतनांतले वाटेन आमकां आपोवन व्हरचो आनी आमच्या जिवितांत आमी कितें घडटा म्हूण आशेचें तें घडनातल्या बरें पळोवचो. तो इत सकत आमचे मुखार आसा, आमकांय पातयेनी आसा जंय. आनी कोणाक आमी सांगता धैर्य घे उठ, तो आपयता. जर तर त्या व्यक्तीक पातयेनी आसा जाल्यार खंडीत जायतें बरेंपण तांच्या जिवितांत जाता. धाकल्याक हांवें सांगचें जाल्यार रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 1 थंयसर नामान तो कोडकार, तो व्हडलो मनीस, रायाच्या आस्थानांत नावार्दीक मनीस, व्हडलो मनीस, पूण कोडाच्या पिडेक ओळख जावन कसतातलो. आनी त्या रायान आनी इस्रायलाचेर धाड गेल्ल्या वेळार तांचे एका ल्हान चलयेक तांणी उखोलन हाडल्लें. आनी ही नामानाच्या बायलेची साकर न जावन, इस्रायलाचें हें चेडूं भुरगें नामानाच्या बायलेची साकर न जावन तांच्या घरा आसले, सेवा करनासले. आनी हें चली भुरगें नामानाक म्हणटा, म्हजो धणी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड बरें करता आसलो. म्हजो धणी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड बरें करता आसलो. आतां हें चली म्हणटा नामानाक उठ, आनी तो खरो देव आसा, तो एकलो मात्र बरें करूंक शकता. नामान तक्षणा राय वेता आनी म्हणटा, आनी म्हज्या घरा कामाक आसलें चली तशें म्हणटा. आनी तो राय तक्षण चीट बरोवन ताका धाडटा आनी तो वेता. थंयसर गेल्ल्या वेळार प्रवादी ताका मेळना. ताच्या बदला म्हणटा, वच त्या उदकांत बूड आनी वयरे. आनी तो परतून तो म्हणटा, हाचे की बरें उदक आमच्या गांवांत नातलें गे, हाचे की बरें न्हंय आमच्या थंय नातलें गे, हांगा येचें गे, हो देवाचो मनीस म्हाका मेळोंक भायर येना. पूण परत थंयसर आसले साकर म्हणटा, ताणें सांगलां न्ही, कांय व्हडलें सांगोना, वच कर. आनी तो गेलो आनी तो उदकांत बुडोवन वयर येताना तो नितळ जालो. मोगा भावन आनी भयणीनो, जर तर तो त्या चलये भुरग्याची उतरां आयकनातलो जाल्यार ताच्या जिवितांत बरेंपण मेळचें नासलें. तरी देखून आज आमचें मिसांव हर एकल्याचें मोगा भावन आनी भयणीनो, तेंत आमी सांगलें हो मिसांव म्हयनो, मिसांवा विशांत नियाळ करचो. आनी आज आमी जेजूची सुवार्ता परगट करूंक आसा, त्या जेजूक हेरांक दिवंक आसा. आज आमी म्हणूंक आसा, धैर्य घे उठ, तो तुका आपयता. आज आमकां डायरेक्ट म्हणूंक जायना जावंक बरो, पूण आज आमी म्हणयेत आमच्या क्रिस्ती जिविता मारिपात, आमच्या बऱ्या जिविता मारिपात, आमच्या बावर्ती जिविता मारिपात, आमच्या मागण्याच्या जिविता मारिपात, आमच्या जिविताच्या अनुभोगा मारिपात. एक तें. दुसरें आमच्या सेवे मारिपात, आमी करच्या त्या बऱ्या कामां मारिपात. वत्तू सोडवणदार, वत्तू रक्षक हाचे हांव बरेंपण वालता म्हणलें आमच्या जिविता आमी करच्या त्या सेवे मारिपात. तिसरें देवाच्या उतरां मारिपात, आमी दिवचें तें वा परगट करचें जावंक बरो आमच्या वॉट्सॅपा मुखार वा आनी इतर माध्यमां मुखार आमी धाडचें तें देवाचें उतार. आनी त्या उतरां मारिपात आमी म्हणचें इतलें, धैर्य घे उठ, तो तुका आपयता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, ती अगणी सकत हांगा आसा, ती अगणी सकत त्या जेजू थंय आसा. जेजू एकलो मात्र बरो करूंक शकता. जुआंव सुवांजेल अध्याय 4 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर समारियाची स्त्री जायत्यो संगती जेजूची आनी ताची त्या स्त्रियेची भेट कशी जाली तें आमी पळयता. आनी तें तांचे मदें चल्लें संभाशण आनी निमाणें वाक्य 28 ती म्हणटा, धवल ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शाराक गेली आनी थंयचो आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया. ओत्तू क्रिस्त गाय, ओत्तू क्रिस्त गाय, म्हजें जिवीत म्हाका उगडापें गेलो एक व्यक्ती आसा, येया, ओत्तू क्रिस्त गाय. तिणें अनभोग सोडलो आनी धांवली. धांवून वचून तो अनभोग दुसऱ्यांक दिलें आनी तिणें म्हळें, उठा, येया.
तो आपयता, तो आसा आणि इतरी थंयसर आयले. इतले आयकून त्या शाराचो लोक जेजूस अशी धांवाधावी आयलो. आमकां थंयसर आमी वाचता ते आमकां आयकूंक मेळटा. आनी निमाणे 40वें वाक्य म्हणटा, दीस बुडोवन वेताना ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसली तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सशी हाडली. हर एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. ह्या सोमया थंय गूण करची सकत आसा, बरें करची सकत आसा आनी ती वालता. पूण आमचें एकच काम त्या सोमयाचें हाडचें. कशें त्या सिसांनी वा थंयसर आसल्यांनी त्या बार्तिमेव कुड्याक म्हणे धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. आज आमी एंत काम केलें जाल्यार आज आमचे मारिपात ती सुवार्ता परगट जाता, जेजूची वळख साबारांक मेळटा आनी त्या मारिपात जायतें बरेंपण साबारांक जावंक साध्य आसा. तर मोगाचेनो एक घडी भर परात आमच्या दोळ्यां आमी दाबिया. आमचो भावार्थ आमी गूण करया. मोगाचेनो जेजू कडेन म्हणया, सडैमचो भावार्थ, तिरकर्मचो भावार्थ सोमया, तिरकर्मचो भावार्थ. आज आमच्या बोवारी कितलीय सकत आमकां तोंड दांपूंक, जेजू विशयांत उलोवंक सोडिना जाल्यार, जेजू विशयांत परगट करूंक सोडिना जाल्यार, जेजूच्या नांवान बरें करूंक सोडिना जाल्यार, आज आमचे एकल्याचे मिसांवतेन आमच्या जिविता मारिपाक, आमच्या सेवे मारिपाक आनी आमकां मेळिल्ल्या त्या बळादीक उतरां मारिपाक त्या जेजूची सकत, त्या जेजूचें नांव, त्या जेजूचें बरेंपण वाळोवंक आसा. आमचे हर एकल्याचे मिसांव ताणें घडलेली पवित्र सभा, तो सगळ्या संवसाराचो सडवंदार हे हर एकल्यांनी मानून घेवंक आसा एक न्ही आनी एका दिसा. तर ही सुवार्ता बळादीक जावन परगट जावं, सोमयाचें नांव संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी गाजो, ताची महिमा परगट जावं आनी प्रत्येक जावन ताचे मारिपात हर एकल्याक बरेंपण लाभो आनी हर एकले ताका उलो मारूंक पावो. कित्याक तो अगणी सकत काकोलत, ताचे लागीं आसा बरेंपण. हें वळखून हर एकल्यांनी कशें बार्तिमेवान म्हळें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव. इंत उतरां हर एकलो म्हणूंक पावो आनी त्या मारिपात तांच्या कुडींत बरेंपण वाळोवन दी आनी हो जेजू हर एकल्याक आपडून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो आनी जेजूची सकत संवसाराच्या कोनशा वाळोवन दी, हर एकल्याक बरेंपण लाभोवन दी म्हणल्या आशेन आमी मागया. आनी गावया गीत आपड जेजू म्हाका आपड, कंतार नंबर 58. तो जेजू ह्या घडये हर एकल्याक आपडून दी. कोण पळय पवित्र सभा विरोध, जेजूच्या नांवा विरोध काम करना आसा तांकां आमचेत क्रिस्तांव भाव भयणी आमचेत भितर आसून जेजूच्या नांवाक आज कळंक हाडून तें नांव अपप्रचार करना आसा तांकां आपडून दी जेजू. आनी तशेंच हर एकल्या जेजूचें नांव काडून जेजूच्या नांवान बरें जावच्याक, तें बरेंपण वालच्याक अडकळी जावन आसात तांकां हर एकल्याक तो जेजू आपडून दी, गूण करून दी. तांचे भितर आसले ते गायी इन्नर हिलिंग्स तांचे भितर जावं दी. तो राग, क्रोध, द्वेष तांचे जावन पयस सरोवन दी. जेजू तांकां आपडून दी, हर एकल्याक आपडून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो आनी त्या मारिपात जेजूचें नांव, जेजूची सुवार्ता संवसाराच्या अखेर पर्यंत कोनशाक हें गाजोवंक आसा. हें आमचें मिसांव. त्या खातीर त्या जेजूक उलो मारया, जेजू कडेन आमी मागया. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा. आपड जेजू म्हाका आपड,
अमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निभा पत्की स्त्रियेन तुका बावडताना पडले कश्टल्याक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सोम्या आसा पुरता पांयां तळा तुज्या सरपडता सोमिया जेसो ताळ्याक मोच्या कांदी गनिया जेसो मागण्या गुमान तुंदी कुरपेची सर चिनेन मोच्या सोमिया सदांच वाळोन दे कुरपेची सर चिनेन मोच्या सोमिया सदांच वाळोन दे आपड जेसू म्हाका आपड अमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळे पिडा शिडा मोची तूं निभा संसाराचो सोडून दार जेजू आमचे मोगार आसा तसो धणी मोगाच्या भावा आनी भयणी ताका तो आपडून दी हर एकल्याक आपडून दी हर एकल्याक बेसांवांनी भरोवन दी हर एकल्याच्या ताळ्याक तो कान दिवं दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाच्या मागया सर्ग संसारासो धणी तूं सावना साय सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणे पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावाणी बर मोची चिने सोमिया जेसो ताळ्याक मोच्या कांदी दर्या जेसू मागण्या गुमान तुंदी कुरपेची सर पुटमान मोच्या सोमिया सदांच वाळोन दे कुटमाची सर संवसारान सोम्या सदांच वाळोन दे कुरपेची सर देशान आमच्या सोमिया सदांच वाळोन दे आपड जेसू म्हाका आपड अमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळे पिडा शिडा मोची तूं निवा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो जेजून सुवार्ता प्रगट केली आनी निमाणे ताणें ताच्या सिसांक म्हळें वसा सगळ्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तित सुवार्ता प्रगट करा आमकां हर एकल्याकी मिशनरी जावन आमच्या जिविता मारिफात ही सुवार्ता प्रगट करूंक ताणें धाडलां देवाचें उतार आमचे हातेर जावन आमची सकत जावन ताणें आमकां दिल्या तर आज हे देवाचे उतारात आमी नियाळ करूंक वेता आसतना देवाच्या उतराचो आमी
आमचे भितर तें देवाचें उतार आमी घेताना देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमकां अभिषेक कर म्हूण आमी मागया आनी एंत देवाचे उतार आमी परगट करूंक ह्या देवाच्या उतराक साक जावन जियोंक आनी ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन बळादीक अजपा अद्भुतां आमच्या बाबारे जावच्या खातीर ह्या देवाच्या उतरां मारिपाक ताका एकवटून रावोंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी हे देवाचे उतार स्विकार करूंक आमकांच आमी आयती करया. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅದು ಬರ್ಯ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 8वो अध्याय 9वें आनी 10वें वाक्य. हे ओपारेचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो केला, पूण हेरांक तें ओपारेंच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. देवाचें उतार हें. अकणी तुका क्रिस्त. फुडच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा देवाक मानवचें आनी मनशांक मानवचें. आयच्या दिसा आमी एक मॅट आमी मुखार वेता आनी आमी कोणाचो सांगात धरता विथ हूम वी आर एसोसिएटींग म्हणल्या विशयांत चिंता दवरूंक जाय. म्हाका आनी तुका जाय तितले फ्रेंड्स आसात, जाय तितले आमकां कॉन्टॅक्टींग जण आसात. कोणा लागीं हांवें आशिल्ल्या वरवीं, कोणा लागीं हांव नातिल्ल्या वरवीं म्हज्या जिवनांत कशें बदलावण येवंक साध्य आसा. म्हजें सांगातपण कशें आसा जाय, म्हजें सांगातपण कशें आसा जाय. आमी जाणाव मनशाच्या जिवितांत 3 तरांचें सांगातपण आसा. एक आमी सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट्स आसता, मस्त लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट्स आसा, ताका म्हणटा आमी भायलें वृत्त या आउटर सर्कल म्हूण आमी ताका सांगता. सगळ्यां कडेन आमी सक्कडी गूट आमी सांगना, सगळ्यां कडेन आमी एक काळजोसो बांद दवरिना. तांचे कडेन हॅलो हाय, तांकां कितली आमकां सहाय करूंक जाय बऱ्या रितीन आमी सहाय करी जाय, हर एकल्याचो आमी मोग करी जाय. पूण त्या आउटर सर्कलांत हांव न्हू इन्नर सर्कलाक म्हळ्यार भितरल्या एक आत्मीय जावन हांवें तुवें हाडूंक जायना. आनी एक आमच्या जिवितांत सांगातपण आसा, तें जावन आसा कुटुंबाचें सांगातपण. आमची आवय बापूय, भाऊ भयणी, घोव बायल, भुरगीं, नात्रां, आमी एक कुटुंब जावन आमचें सांगातपण आसा. हें सांगातपण एकटी जाल्या उपरांत आमकां आडावंक जायना. जें कितें आमचें सांगातपण आसा
तें आडावंक जायना, तें मागीर तें सांगातपण मुखार वता. जावंक पुरो काजार जिवीत, जावंक पुरो आमी भुरगीं जावन जल्मले आमच्या आवय बापायक, या आमकां भुरगीं जातात, आमचे भाऊ भयणी आसात, तें सांगातपण त्या कुटुंबाचें सांगातपण आमकां आडावंक जायना, तें तशेंच आसता. तिसरें आनी भूप्रमुख सांगातपण जावन आसा आमचे आत्मीय व्यक्ती. आमी कोणा लागीं एकवटल्या बरीं आसांव, कोणा लागीं एक जावन आसांव, कोणा लागीं आमचें काळीज आसा, तें आमी म्हणटा इन्नर सर्कल म्हणटा. हें आमच्या भारी एक लागशिल्लो संबंद, हें लागशिल्लें सांगातपण आमी म्हणटा. आयच्या दिसा आमी वांजेलाच्या उतरांनी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू सांगता हाचे देवाचे राजाचे गूढ समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण इतरांक फावो जायना, तांकां आयकता म्हूण कळटेच ना. हे आमी जाणाव कित्याक तें शिस्त जावन आशिल्लें. पूण हांगासर व्यत्यास कितें म्हळ्यार ह्या शिसांक जेजू सांगाती जावन आशिल्लो आनी जेजूक हे सांगाती जावन आशिल्लें. केदेळा तांचे मदें तो लागशिल्लें सांगातपण आशिल्लें, थवळ तांकां त्या सांगातपणाचो सद उपयोग जावन जिविताची सतां कळी जातात आनी तांकां एक वर्तो अवकाश मेळटा. उरलेल्या लोकांक तेय आयकतात. पळयत पुस्तक म्हणटा तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. कित्याक सर्वेस्परा स्वामी जेजू कडेन तांचो सांगातपण नातिल्लें. त्या देखून स्वामी जेजू कितें म्हणटा सांजुआंवच्या 15व्या अध्यायांत 15व्या आनी 16व्या वाक्यांत म्हणटा, ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. कित्याक ह्या व्यक्तीने मागल्या वेळार सक्कडी दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात. इश्ट केदाळा उपजाता, केदाळा सांगातपण आसा थंयसर इश्टागात उपजाता. जावंक पुरो आमच्या साद्या जिवितांत आमी पळयता बरे इश्ट आसात, खोटे इश्ट आसात आनी इतर रितीचे इश्ट आसात. पूण केदाळा इश्टागात आसा थंयसर सांगातपण आसा, लागशिल्लें सांगातपण आसा आनी ह्या लागशिल्ल्या सांगातपणा वरवीं आमच्या जिवितांत परिणाम घालता. मोगाच्यानो हांवें तुवें उडास दवरूं जाल्लो एक विशय जावन आसा. बरें सांगातपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक व्हडली आस्त. त्याच प्रमाणें खोटें सांगातपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत व्हडलो नश्ट. हे व्यत्यास हांव तूं जाणा केदाळा जाता ओंगी आमी आमच्या जिविताच्या शेवटाक वचून हांव तूं पावोंक शकता. केदाळा हे व्यत्यास हांव तूं पळोवंक शकना ओंगी. बरें इश्ट आमकां 4 मेटां मुखार आपोवन व्हरतात, तर पाड इश्ट 8 मेटां फाटीं हाडलीं जाल्यार आमी खंयी आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचे आजकाल इश्ट दोनी रितीचे मिक्स्ड सांगातपण आसा. सांगातपण आमचें मिक्स्ड सांगातपण आसा. जिवितांत आज खंयच्याय व्यक्तीक पळया, ताच्या जिवितांत यशस्वी आसा तर ताका कारण त्या व्यक्तीच्या बोवऱ्याच्या सांगातपणा वरवीं तो व्यक्ती निर्दिश्ट फिल्डांत तो यशस्वी जाला. एका व्यक्तीचें यशस्वीपण आनी सलवणी ताच्या बोवारी ताच्या काळजा गोंड्याक म्हणल्यार बरें लागून आसच्या त्या
सांगतपणाच्या द्वारे तो एकच वयर पडता या तो पोंदा पडता. उडास दवरायचे सर मनीस एकच लायक नाही. आमी सांगता सर्व एकच म्हणलें म्हजी आनी तुज्यान चिंताप. हर एकल्यांचो हांवें तुवें मोग करीचें म्हणलें आसत. हर एकल्यांची हांवें तुवें सत करीचें सेवा करीचें म्हणलें आसत. पूण हर एक मनीस एकच रीत म्हणून आमी सांगूंक जायना. हर एकल्या मनशाच्या बोवारे ताचीच एका रितीचे आत्मिकताचें ताच्या बोवारी सकत आसा. हर एका मनशाक खोट्या मनशाकी ताच्या बोवारी त्या खोट्या सक्तीचो प्रभाव आसा. तर बऱ्या मनशाकी ताच्या बोवारी बऱ्या सक्तीचो प्रभाव आसा. त्या देखून हर एका व्यक्ती मनशाचें भायलें रूप म्हाका तुका दिसता तरी त्या मनशाचो प्रभाव म्हळ्यार आध्यात्मीक प्रभाव तो हांवां तो नेणा आशिल्ल्या वरवीं आमी त्या सांगतपणा वरवीं एकच आमी वयर पडटा ना तर आमी सकयल पडटा. म्हजें आनी तुजें जिवन खंडी जावन मोगाचें न्हू परिवर्तन ह्या बऱ्याक पडा जाय. म्हाका आनी तुज्या हर एकल्याक तुका हर एकल्याक जिवितांत शेवट आसा. त्या शेवटाक पावोवंक जाय जाल्लो जर तर म्हाका सांगतपण मेळ्ळें जाल्यार हांव त्या शेवटाक वचून पावता मोगाचें न्हू. जर तर म्हाका त्या शेवटाक म्हाका जाय जाल्ले व्यक्ती मेळना तर म्हाका कांय प्रयोजन. उदाहरणाक हांवें सांगचें, जर तर म्हाका एक मिसांव काम करीचें जाल्यार म्हज्या बोवारी म्हजें लागशिल्लें आप्त मिसांव कामाक संबंदीत जाल्लें, मिसांव कामांत आसक्त आसलें, मिसांव कामांत एक वडणी आसलें आनी गायड करतलें आसल्यार मात्र हांव मिसांव कामांत यशस्वी जाता. जर तर म्हाका मिसांव काम अशें आसा तरी पूण म्हज्या बोवारी आसचे म्हजे इश्ट संवसारीक जिविताचे संवसारी विशयांत ताचे विशयांत ते चिंतून आसात आनी कशें बरें बिजनस करचें या बरें गम्मत मारची या इतर तांचे तें चिंताप आसा जाल्यार म्हजें शेवट म्हाका जारी करूंक जायना. तेच प्रमाणे एका मनशाक बिजनेस करचो शेवट जाल्यार त्या व्यक्ती लागीं गम्मत करचो मनशां आसा जाल्यार तो शेवट थंयसर पावना. कित्याक ते पुरा आतां त्या पार्टीक या, आतां हांगासर या, आतां थंय पिकनिकाक या, आतां थंयसर टुराक या म्हणटात. पूण त्या बिजनेसाचें शेवट कितें आसा ताचे सांगतपण आसचे व्यक्ती बिजनेसाक सपोर्ट करचेले, आयडिया दितले जाल्यार कॉन्सन्ट्रेशन दिवन सिन्सियर जावन एक बऱ्या तरान कशें वयर येचें म्हणलें तें सांगतपण आसल्यार मात्र तो वेव्हारांत वयर येता. हर एका शेतांत त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो शेवट कितें. ह्या शेवटाक जाय जाल्लो व्यक्ती म्हजे बोवारी आनी तुजे बोवारी आसा गे म्हणून. पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू म्हणण्याच्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा, प्रामाणीक मनीस आपल्या इश्टाक वाट दाखयता पूण नश्ट्यांची साल तांकां वांकड्या वाटेक चलयता. कशें प्रामाणीक मनीस आमकां खंयसर बऱ्या वाटेक पावयतात गे, आमकां बरी वाट दाखयतात गे, तशे प्रमाणे नश्टे आमकां सोलवणेची वाट दाखयतात मोगाचें न्हू. सांगतपणाक एक उत्तम उदाहरण जावन आसा सामातेवाच्या 2ऱ्या अध्यायांत. आमी थंयसर पळयता पयलीं आतां 8व्या वाक्यांचर उदेंतेच्या ज्योतिशी जिजूच्यो भेटोवंक म्हणून येतात. आमकां हर एकल्यांक कितें गठन गुत्त आसा आनी ते येत आसतना कितें पळयतात ते नेकेत्र पळोवन येतात. केदाळा म्हणसर तांकां नेकेत्राचें सांगतपण आसा ते सारके वाटेर सारके रितीन वचून पावून येताले, वाटेर वचून आसले. केदाळा तांचें सांगतपण ते नेकेत्रांत हांव थंयसर आसल्या रायाक पळयतात आनी ते वेतात रायाचें सांगतपण आशेवन येतात. थंयसर राई घाबरता आनी ताका गुत्तू ना जाल्यार उरल्यांक पुराय विचारता कालें कितें पुराय म्हूण विचारता आनी आखरेक सांगता 7वें वाक्य म्हणटा 2रा अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा, हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें
आणि ते नेके तांकां दिश्टीक पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बळकायचे 17 सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. त्या कोणा थंय आतां सांगात पूण ते जोडूंक गेले. व्हडलो मनीस म्हणून राया कडेन गेलो, बारीक गुत्त आसा म्हणून. रायचें चिंताप केलेलें खोटें. त्या जिजूक मेळ्ळ्या कुडलें जिवेशी मारेशी म्हणलें. ह्या राया कडेन गेल्ल्या कुडलें हांकां निर्देशन मेळ्ळें की जिजू कडेन वचूंक. थंयसर ना, तांकां मेळोना. सांगात पूण बदल्लें, शेवट बदल्लो. शेवट तांकां खंयसर तांकां पावोवंक जावना. पूण पयत पुस्तक म्हणटा 9वें वाक्य म्हणटा रायान उतार आयकून ते भायर सन गेले. तेदवां उद येतना ताणें पळयलें नेकद परत्यान तांच्या मुखार वेतलें तें आनी शेकी बाळाक असल्या त्या जाग्यावर वचून रावलें थंय तांकां दिसलें. केदाळा ते सांगतपणांतून भायर येतात आनी परत तांकां नेकेत तो सांगतपण दिवन आयिल्लें. त्या नेकेत्राच्या सांगतपणांत परत ते वाटेर येत आसतना जिजूक व्हरून पावयतात. आज आराधना वेळार पाद्र्यापान जाय तितलें म्हाका तुका मिसांवा विशयी सांगलें. ह्या मिसांवाच्या पावंड्याक आमी पावोवंक म्हाका तुका आशा आसूंक पुरो. तरी पूण म्हजें आनी तुजें सांगतपण कोणा कडेन आसा, कोणाक थंय आसा. कोण म्हजें आनी तुज्या बोवारी आप्त सांगाते जावन आसात म्हणलें चिंताप आज हांवें तुवें वाटयचें मोगाचें न्हू. नांतर हांव आनी तूं समस्याक पडटा. पयत पुस्तकांत एलिझाबेथ आनी मोरये मदें सांगातपण बरें आसलें. आनी पयत पुस्तक म्हणटा 6 लोकाच्या पयल्या ते 41 वाक्य म्हणटा एलिझाबेथेन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून ती म्हणा लागली. पळय हांगासर एलिझाबेथ आसले पर्यंत आसली, तिजें काम करनासली. थंयसर जावन एक मोरी येता. थंयसर मोरयेचें सांगतपण आयिल्ल्या कुडलें पवित्रात्म्यान एलिझाबेथ भरता. मात्र न्ही तिच्या कुडींत आसचें तें बाळ तें उडखाणां मारता. सांगतपणो त्या मोरयेचो ह्या व्यक्ती थंय एलिझाबेथ थंय बदलावण हाडूंक शकली. ताजे पयलें ती सामान्य जावन उरलें काम करनासली. पूण केदाळा ती सांगतपण एका व्यक्तीचो. हांवें सांगलें हर एका व्यक्तीक ताजोच म्हणलो प्रभाव आसा. उडास दवरया. हर एका व्यक्तीक ताजोच म्हणलो प्रभाव आसा आनी ते प्रभाव हांव तूं केदाळा नेणाव जाता गी थंयसर आमी समस्यान पडटा. पयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत 24 म्हणटात थोडे इश्ट नासाची वाट दाखयतात पूण दुसरे थोडे एका भावा प्रास लक्षले जावन आसात. हांव आनी तूं जर तर आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार आमच्या इश्टांक हांवें तुवें एक दीस म्हणून ह्या विशीं चिंतलां गी म्हणलें सवाल. म्हजे बोवारी आसचे इश्ट म्हाका नासाच्या वाटेक पावोन आसात गी. म्हजें सांगतपणो आसचे इश्ट इश्टिण्यो नासाच्या वाटेक म्हाका पावयतात गी. ह्या म्हज्या जिवितांत एका भावा बरी एका शेवटाक म्हाका व्हरून पावयतात गी म्हणलें सवाल. एलिया सांगता एलिशा आसलो. एलिशा ताजे इतल्या काम करनासल्याक एलिया येवन ताका विंचता, ताका ताजो सिस्कन घेता. आनी एलिया आनी एलिशा आमी जाणो मोगाच्या न्हू सांगतपणान आशिल्ल्या वरवीं एलियाचो दोडत्यानत्मो एलिशाक लाभता. पवित्र पुस्तक सांगना एलिशाक सर्वेस्पोर पवित्रत्व धाडटा म्हणून सांगना. पवित्र पुस्तक म्हणटा एलिया आनी एलिशाचें सांगतपण आशिल्लें. एलिशा एलियाच्या फाटल्यानंतर धांवतालो आनी आख्रेक एलिया ताचे लागीं विचारता तुका म्हजे तोंड कितें जाय सांग. 9वें वाक्य म्हणटा रायाचें दुसरें पुस्तक 2 अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा एलियान एलिशाक म्हळें म्हाका तुजे ससलो काडून पयस व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळो.
एलियान ताका म्हळें तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे जसो कोसो काडून वयर व्हरतलें तें तूं पळयश जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, नातर तुका तें मेळचें ना. केदाळा ह्या मनशा थंय एलिया थंय एलिशाचें सांगातपण आयलें. थंयसर तो आशेवन आसलो दोडत्यान स्पिरीट जाय म्हणून. आनी केदाळा त्या एलियान सांगले बरी तो पळयत आसा ताका दोडत्यान एलियाचे की दोडत्यान तो पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तो भरता मोगाच्यान. कित्याक ताजे कडेन ताचे थंय सांगातपण आशिल्लें. तेच प्रमाणे हांवें बऱ्यो संगत्यो सांगल्यो. थोडे फावटी आमी थोड्या व्यक्तींद्वारे तांच्या बोवऱ्याचे आध्यात्मिकाची सकत आमकां गुंतूना ती देखून आमी थोडे फावटी समस्यांक वळखता. जोना प्रवादीचो पुस्तक आमी पळयलो जाल्यार जोना प्रवादी तो शिप्पार येता आसतना त्या लोकांनी बिरमोद कांय पाड करूं ना. कांय म्हणी पाड केलां तांणी. तांचे इतले आंकते आशिल्ले बिरमोद गम्मा तर ते बोटीर वचून आशिल्ले. पूण त्या सगळ्या बोटीर आसलो एक व्यक्ती जोना. त्या बोटींच्या व्यक्ती सांगातपणार कोण आसलो? जोना आसलो. आनी ह्या जोना खातीर सगळ्या दर्यांत उसांबाळे उब जाता. आनीक वारें जोर जोर जाता. आसल्यो वस्तू पुरो उडयल्यार थंयसर शांत जायना. आख्रेक पळयत पुस्तक म्हणटा पयलो अध्याय 11 वाक्यांत म्हणटा ताणें म्हळें दर्यो आमचे पासत थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें? तूं आमच्या सांगात आसाय बाबा, कितें करयेत? ओ एवटें थंड जायसय खालें करयेत सांग. आनी तवळ तो म्हणटा कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जातालो. ताणें जाप दिली म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे बसत थंड जातालो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयला म्हूण हांव जाणा. कोणाच्या गुन्यांवा खातीर? जोनाच्या गुन्यांवा खातीर. ताज्या सांगातपणार आसल्या हरयेंक लेगी थंयसर समस्या आयले. तेच प्रमाणे आमी जाणाव केदाळा जोनाक त्या शिप्पातावन खाण भायर उडयतात. पळयत पुस्तक म्हणटा सगळें शांत जालें. पूण उपरांत ताणें जोनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसांबळे थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले आनी ताणें सर्वेस्पराक एक यज्ञ भेटयलो आनी ताका आंगवण्यो केल्यो. हांगासर आमी पळयता जोनाचे आसच्या गुन्यांवा खातीर सगळे ताच्या सांगात्यांचें जिवन आल्लोल कल्लोला जालें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचे आत्मीय सांगाती तांच्या गुन्यांवा खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत आल्लोला कल्लोला जावचे अवकाश आसा. आनीक कशें मोरयेन येता आसतना एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरली, बऱ्या सक्तीन भरली. त्याच प्रमाणे गुन्यांवाच्या व्यक्ती वरवीं ताका जावच्या त्या शिक्षेक आधार जावन तो व्यक्तीचे सांगातपण घेवन शिप्पर येतल्या ह्या व्यक्तींक कशें कश भोगले गे. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांनी मोगाच्यान सांगातपणाच्या आमचे सांगाती जर तर सारके ना तर आमी समस्याक वळख जाता. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकान 27 वाक्य म्हणटा जशें लोंकडाक धार लायता तशें एक मनीस अनेकल्याच्या गुणाक धार लायता. आनी एका उत्तम उदाहरण आमकां हर एकल्यांक गुत्त आसा जाल्यार एक उत्तम उदाहरण वांजेल्यांत आमी पळयता. सलमो एक वर्थ व्यक्ती. सलमांक देव दिश्टीक पडलो. सलमांव ताच्या जिवितांत उंचल्यांतल्या उंचल्या पावंडाक पावलो. एक वर्तो नवार्दीक राय, जाणवंत राय. पूण केदाळा त्या व्यक्तीचें सांगातपण बदललें. त्या अन्य जातीच्या स्त्रिये लागीं सांगातपण जोडून त्या स्त्रियांनी सांगले बरें त्या अन्य देवांक तो बुलवालो. थंयसर ताच्या जिविताचें अधपतन जालें. या ताचें जिवीत कोस लावन पडल्यो. ताच्या वणटी बरो कोस जिविताच्या वणटी कोसळ्ळ्यो. पळयत पुस्तक म्हणटा
रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 11व्या अध्याय पहिले वाक्य ते म्हणटा साल्मार फारेवाच्या दिवसो मात्र न्ही बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी आम्मोनी एदोमी सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. आनी थंयसर मुस्त आसा तें हांव वचना. थंयसर पयत पुस्तकाक म्हणटा घरा तुमी वाचयत ताका साल्मो जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबाच्या मुर्ती केमोशा मुखार आनी आमोनाच्या मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजे स्थान बांदलें. कित्याक त्या स्त्रियांनी ताका सांगलें तांचें पयत पुस्तक म्हणटा साल्मो ताज्या पत्नींनी ताजें काळीज परक्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दावे ताचें काळीज आसलें बरें ताजें काळीज सर्वेस्पर सगळें पुर्तें नातलें. ताजे उपरांत इतर देवां कडेन तांकां व्हरतात आनी त्या देखून सर्वेस्पर म्हणटा 9व्या वाक्यान सर्वेस्पर साल्मांचेर रागार जालो कित्याक ताजें काळीज ताका 2 पोटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परांतावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. देखून सर्वेस्परान साल्मांक म्हळें तुवें अशें केलां देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळोवंक ना देखून हांव तुजी रजवडकी काडून घेतलो आनी तुज्या सेवकांक दितलो. पळया मोगाच्यान खंयसर आशिल्ल्या रायाक कसली गत आखरेक आयली. कितलो एक उंचल्या स्थानार आसलो राय ताज्या सांगातपणान आशिल्ल्यो त्या स्त्रियां त्या स्त्रियांनी पयत पुस्तक म्हणटा ताज्या सांगातपणां आसलें. कितें म्हणटा पयलें आमी वाचलें वाक्य मनीस अनेकल्याच्या गुणाक धार लायता. साल्मांक देवा कडेन बरो संबंद आसलो ताज्या गुणाक धार लायली ह्या स्त्रियांनी आनी म्हणे तुमी ह्या देवा लागीं वचा आनी तो तशेंच करी लागलो आनी केल्ल्या व्हडलें कितें जालें ह्या देवडल्या रायाचें मायठी जाणवोत रायाचें अधपतन सुरू जालें. आनी ह्या संगतपणा वरवीं आमी जाणाव साल्मांव दीस वता आसतना ताका मुस्तो विरोधी उत्पन्न जालें. पयत पुस्तक तुमी वाचयत समूएलाच्या पयलें पुस्तक 11वा अध्याय तुमी वाचा घरा टायम आसल्या वेळार वाचा. थंयसर म्हणटा ताजें अधपतन जावंक सुरू जालें. चड आनी चड ताका दुस्मान वाडलें. सगळे झगड्याक येयले. एका वयर एक समस्या जालें. कित्याक ताचें सांगातपणो समान जातलें मोगाच्यान. तेच प्रमाणे सामसांक सुबीत आसली दलिला ताज्या जिवितांत आयली. सामसो एक बळिश्ठ व्यक्ती कितल्या जाणां 1000 व्यक्ती जाल्यार एकच बोटीन ठक्क करून मारून उडोवचें आसलें विशेश शक्तिवंत मनीस. पूण एक अबल स्त्री दलिला ताच्या केदाळा सांगातपण त्या दलिला लागीं जोडटा. त्या सांगातपणा वरवीं हांव हातूंत जाणाव साल्मांक ताजी जिवितांत सुलवाता क्यास कातरूंक नजो म्हूण सांगिल्लें तरी पूण ताजें सिक्रेट तो सांगता. मुस्तुपुटीन ताका विविध विंगड सांगता पूण ताजें सत सांगनासतना आख्रेक ते दलिला म्हणटा मुजेर तुका मोग ना गे हांव तुजी सांगातीण न्ही गे. आनी ह्या सांगातपणा खातीर दलिलाच्या सांगातपणा खातीर दलिला खंय म्हणून म्हज्या हातांत हांव सुकोवन दावात दलिलाचें सांगातपण म्हाका जाय म्हणल्या खातीर वो आख्रेक सामसो सत्य सांगता आळे म्हज्या केंसांत म्हजें बोळ आसा. आनी येतात ताजे केंस कातरतात आनी हाका बंदिवान करून व्हरतात. मोगाचेनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमची एक नदर गेली जाल्यार आमी आमच्या बोवारी आमचे आत्मीय सांगातपण कोणा कडेन आसा. तें सांगातपणो एक विमर्शो करची गरज आयच्या दिसा म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसा. केदाळा हें सांगातपणो आमकां सारक्या रितीचें सारके वेटेर व्हरता की मोगाच्यानो. थंयसर आमी एकच आतां खंयच्याय स्थितीर आसूंक पुरो. हांव सांगता आतां खंयच्याय स्थितीर आसूंक पुरो. केदाळा नाका जाल्लें सांगातपणांतावन पयस वेता आनी बरें असलें सांगातपण जोडून घेता. म्हजें आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता. उंचल्या पावंडाक हांव तूं वचूंक शकता. हांव तूं देवा विशीं जाय तितलें नियाळ करता. पूण आमच्या सांगातपणा विशीं हांवें आनी तुवें नियाळ केलां म्हणलें सवाल. जर तर म्हज्या सांगातपणा विशीं हांवें नियाळ करूं ना बगार मुस्तो मागणें म्हणटा मुस्तो आराधनाक वता मुस्तो जाय तितलें करता आनी म्हाका फाड करचें तसले व्यक्तीचें त्या सांगातपण म्हजें तें आसा तर हांव खंयसर गी
म्हजें जिवन सारक्या वाटेर जैत मेळोवंक साध्य जायना मोगाचें. आनी त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकान 22 अध्याय 24 वाक्य म्हणटा, रागिश्ट मनशाची इश्टाघात करिनाका, तिडतल्या मनशाचो सांगाती जायनाका, ज्याचे जर तूं ताजो वाटो शिकतलोय आनी पासांत सांपडतलोय. वय मोगाचें हाचे विशयी हांवें विश्लेशण करीचें म्हणून ना. हाचे विशयंत आमकां संवसारीक रितीरी आमी जायते फावटी आमी सांपोवन पडल्या. रागिश्ट मनशा कडेन ह्या पाड व्यक्ती कडेन आमी केदाळा आमी सांगातपण जोडटा, समस्यांत आमी पडल्या. हाका आमीच मस्त जाण आमच्या विशयी जाणाव. म्हणण्याचें पुस्तक 13 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा, बुद्धवंत मनशा सवें चलता तो बुद्धवंत जाता, मुर्खाचो सांगात करता तो कश्टान पडटा. आतां बुद्धवंत मनशा थंय कित्याक आमी वचाचें म्हळ्यार जाणट्या मनशा लागीं कित्याक वचाचें. केदाळा हांव जाणट्या मनशाचें सांगातपण घेता, तो म्हाका नव्यो नव्यो संगती सांगता आनी ह्यो नव्यो संगती सांगून हांव उन्नत स्थितीक हांव वचून पावता. पूण हे मुर्खांचो सांगातपण केल्यार ते म्हाका हर एकी सूख 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 सांगतात आनी तें सूख सांगिल्लें पळोवन हांव तेंत करता आनी हांव जिवितान सांपडटा. त्या देखून हांवें आनी तुवें हर एक दिसा म्हजे बरोबर असो व्यक्ती, म्हजो सांगातपणाचो इन्नर सर्कल असो व्यक्ती, जाणवंत व्यक्ती गी मूर्ख व्यक्ती गी म्हूण पळय. सही मूर्ख व्यक्ती आसा जाल्यार मोगाचें सकास थंय तावन जाता तितल्या बेगीन त्या व्यक्तीन तावन पयस रावचें. रागार जावचें नाका, तांकां पयस करून धांवडावचें न्ही. मोगान तांकां आमची कितें सेवा दिवंक तांकां दिया, ताचो मोग करया, पूण आत्मीक काळीज वणचें नाका. त्या देखून आमच्या जिवितांत हांवें तुवें नदर घाली जाय. प्रवाद्या सांगता वता आसतना आमी प्रवाद्या बरीं जाता. आत्मीक देण्या फळांच्या व्यक्ती ओट्टो बरसल्ल्या वेळार आमी आत्मीक देण्या फळांनी भरता. आनी त्या देखून सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान आमी पळयता 10 अध्यायांत साऊल राय जावच्या पयलें तो प्रवाद्याचे का पंगड सांगता वता. प्रवाद्याचो पंगड ताका मेळ्ळो तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो तांचे सवें प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो. तो प्रवाद सवें प्रवाद करतलो तें पळोवन जांकां ताची आदी वळख आशिल्ली ताणें एकामेकाक म्हळें, किशाच्या पुताक कितें जालां, सावली प्रवाद्या मदें आसा काय? आनी तांच्या एका मनशान विचारलें, ताजो बापोय कोण? अशें एक म्हणणी उपजाली. सावली प्रवादे मदें आसा काय? प्रवादपणाच्या आवेशांतलो भायर येतच तो आपल्या घरा गेलो. केदाळा हांव बऱ्या मनशा लागीं पाद्राबान सांगलें, मिसांव काम करीसय, पूण मिसांव काम करीस जाल्यार म्हज्या सांगातपणार कोण आसात? हांवें तुवें चिंतिसय मोगाचें निर्धार घेसय. निजायकी म्हाका तुका सांगातपण जाय जाल्यार निजायकी एक यशस्वी खंयच्याय एका डेस्टिनेशनाक एका शेवटाक पावोवंक आशा जाल्यार जावंक पुरो तें मिसांवाचें, जावंक पुरो एक प्रोफेशन, जावंक पुरो एक बिजनेस, जावंक पुरो आमी कितेंय करूंक आमी आशेता आमच्या जिवितांत, तो शेवटाक पूरक जावन आसचे व्यक्ती आसात गे म्हणलें सवाल. ते आसात जाल्यार हांवान तुजें जिवीत विशेश तरान बदलावण जाता. आमी पळयता आखेर करच्या पयलें मोगाचें परत हांव तुमकां सांगता, बऱ्या सांगातपणा वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवीत हायेस्ट उदारगतेक पावोवंक साध्य आसा. ताका एक 2-3 उदाहरणां दिवन आयचो नियाळ आमी आखेर करता. एक उदाहरण जावन आसा, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता 39 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा, ताणें ताका आपल्या दनदिरवसो कारभारी केल्ल्या दिसांतून म्हळ्यार जुजे त्या फोंतिफरा कडेन काम करनासलो. जुजे कोणा कडेन काम करनासलो? फोंतिफरा कडेन काम करनासलो. आनी पुयत पुस्तक म्हणटा, केदाळा फोंतिफरान आपल्या दनदिरवसो कारभारी जुजे केलो, त्या दिसा तावन सर्वेस्परान जुजेक लागून इजिप्तकाराच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो आनी ताच्या घरांतल्या आनी शेतांतल्या सोर वस्तूंचेर सर्वेस्पराचेर आशिर्वाद पडलो. फोंतिफरा खातीर न्ही, फोंतिफराच्या कुटुंबा खातीर न्ही, जुजे खातीर. केदाळा जुजेचें सांगातपण ह्या फोंतिफराक मेळ्ळें आनी जुजेक ताणें स्थानमान दिलें. तक्षण
ताच्या घराण्याचेर हात घाल्ल्या हर एका कामाचेर हात घाल्ल्या हर एका विशयाचेर ताका आशिर्वाद जालो मोगाचे नांव. तेच प्रमाणे आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथान 19 अध्याय 29 वाक्य म्हणटा, त्या फालक्याच्या शारांचो नाश करतना देवान अब्रामाचो उगडास दवरलो आनी लोट वर्ती करून आसलो तो शाराचो नाश केलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो. लोटाक कित्या खातीर तेंकां निवारता? लोटा खातीर न्ही, ह्या अब्रामा खातीर तो निवारता. कित्याक अब्रामाने लोट सांगातपणान आसले मोगाचे नांव. आनी ह्या सांगातपणा खातीर ह्या लोटाचो जीव सर्वेस्पर देव उरयता केवल त्या अब्रामा खातीर. तेच प्रमाणे आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथान 30 अध्यायांत 25-30 वाक्य आमी थंयसर वाचलें जाल्यार थंयसर जाकोबो लाबाना कडेन वावर करनासलो आनी जाकोब म्हणटा, आनी हांव ह्या घरांतल्यान भायर येता, म्हज्या दोगांय बायलांक भुरगीं जाल्यांत आनी हांव भायर येता. आनी थवळ तो कितें म्हणटा पळया, थवळ म्हाका वचोंक दी म्हणून जाकोब सांगता आसतना लाबान म्हणटा, लाबानान ताका म्हळें, हांव तुका मानवालां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणून ज्योतिशी विचारून हांवें समजून घेतलां. तुका कितली मजुरी जाय म्हूण विचार आनी हांव तुका दिता. हो लाबान म्हणटा, हांवें विचारून घेतलां, म्हाकाय गुत्त आसा, हांव इतलो अभिवृद्धी जाला जाल्यार तूं म्हजें सांगात आसा देखून हांव अभिवृद्धी जाला. तुजें सांगातपण म्हजे लागीं आसा देखून येता. तूं काल विसरलें जायत, म्हाका तुजें सांगातपण जाय, म्हाका तुजें सांगातपण जाय. आज मोगाचें न्हू, आज सर्वेस्पर स्वामी जेजू म्हणटा, ताजें सांगातपण म्हाका तुका दिवन म्हणटा. त्या सिसा लागीं तो म्हणटा, म्हजें सांगातपण आसा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, म्हाका तुमी इश्ट करून घेया. तेच प्रमाणे पवित्रत्वाचें सांगातपण जेजू म्हाका तुका बसयता. दैवीक तरान सर्वेस्पराचें सोम्या जेजू क्रिस्ताचें आनी पवित्रत्वाचें सांगातपण आमकां दैवीक तरान जायचें. तर लौकीक तरान आमच्या बोवऱ्याच्या मनशाच्या सांगातपणाचेर एक दिश्ट आमी घालया आनी आमी पळया आमचे इश्ट, आमचे ह्या इन्नर सर्कल, हांव आउटर सर्कल उलयता तशें ना, भितरलें कितें आमचो संबंद आसा तो आज हांवें आनी तुवें जागृतायेन पळयसय. खंयचें आमकां जिविताचो शेवट पळोवंक आडकळण येता त्या संबंदांतावन हांवें तुवें भायर आसा जाय. आनी खंयचो संबंद म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो शेवट मुखार व्हरून पावयता, तसले संबंद वाडोवंक बोळ करूंक खंयचेंय खर्च जावं दी, कितलोय जावं दी, खालेंय जावं दी, आमी तसलो संबंध जोडूंक आमी पळया. म्हणलें चिंताप आसतना मेळटो न्हू, मुखल्या दिसांनी आशिर्वादी जाया. आमेन. मोगळा सर्वेस्प्रभा ह्या सगळ्या लोकां खातीर हांव मागोन आसा सोम्या. ह्या माध्यमा मुखान पळोवन आसा ह्या मागणें तांच्या हर एकल्यांक वचत मागोन आसा सोम्या. सर्वेस्परा तूं तुजी कृपा तांचेर हर एकल्यांचेर वच सोम्या. खंयचें सांगातपण तांकां बरेंपण आसा आनी खंयचें सांगातपण तांकां बरें ना म्हणलें तांकां न्हू दाखोवन दी सोम्या. खंयच्या खोट्या सांगातपणांत तांकां हर एकल्यांक न्हू भायर हाडणे सोम्या. आनी त्या सर्व नेगेटीव नकारात्मक व्यक्तींतावन नकारात्मक सलवणी या आनी कितें कश्ट दग्ध हाडच्या हर एका सांगातपणांतावन तूं तांकां ह्या क्षणांत हांव सोम्या तांचे तावन तांकां पयस कर सोम्या. सर्वेस्पर बापा तुजे देवदूतांक धाड सोम्या, तुवें विंसून काडल्या मनशांक धाड सोम्या. आनी हें कोण आतां मागोन आसा सोम्या, तुजे त्या व्यक्तीचें सिलेक्टेड तुवें सिलेक्ट केल्ले व्यक्ती सोम्या तांकां इश्ट जावन तांचे सांगातपणान ते जिवन सोम्या. हर एका तो व्यक्तीक सोम्या तुज्या सांगातपणान मात्र न्ही सोम्या ह्या संवसारांत तांच्या बोवऱ्यांचें सांगातपण मनशांचें सांगातपण बोऱ्या मनशांचें सांगातपणान हर एकल्याक न्हू भर सोम्या. जें कोण मागोन आसा सोम्या तांच्या मुखलें जिवन संपूर्ण तरान आशिर्वादी जावन सोम्या, संपूर्ण तरान उंचल्या पावंडाक पावून सोम्या, संपूर्ण तरान सोम्या बोऱ्या सांगातपणा वरवीं तांचें जिवन पुनर्निर्माण जावन उंचल्या पावंडाक पावूंक जावं दी सोम्या. आमेन. Surrender all our being unto the Lord. Lord Jesus, we are nothing without you. Our identity is found in you. Lord, we submit all our intentions unto you. We pray for every individual who is sick, who is suffering from various different diseases. We surrender individuals who are going through different problems. We surrender individuals who are facing different situations with no hope
and with no change in their life. Lord, you are the Lord who does the impossible things. Give them the wisdom, give them the courage, give them the faith, help them to grow more closer to you. Lord, we especially surrender all the religious unto you, the priests and the nuns. Mightily bless them. Lord, at this hour we pray to you. Raise the leaders. We surrender all our intentions unto you. Through your mighty grace, bless and change the situation of our lives. May we experience the mighty hand of God in all that we do. May we be able to know you more and to feel you more. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನಿ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. The Lord is showing that somebody with the hearing issue is being healed right now. The Lord is granting them the grace to hear more clearly. The Lord is also touching somebody who is suffering with the disease of cancer. The Lord is breathing life into them and they will experience a change. The Lord is also strengthening the heart of many. The Lord is giving them strong faith. The Lord is also giving many callings to the individuals. I see there will be many more people coming forward to take up the religious vocation. The Lord is also being a guiding light to individuals with no hope. The Lord is telling, as I parted the Red Sea when there was no hope, look to me and you will find your miracle. The Lord is also giving wisdom to the individuals. The Lord is strengthening many families with financial support. I see the fire of God in families where
They are praying for the protection against the diseases. The Lord is showing the fire of God around them. The Lord is showing like a blazing fire. I will be with you. I will protect you in all your steps. Do not worry about what happens around you. Do not worry about the environment you are in. Trust in me, and I will be a pillar of fire, a wall of protection around you. Jesus, we surrender all our situations. We surrender all our impossible situations we are facing, worries we are facing. We surrender our mind, our heart, and our soul. May the mighty power of God touch each one of us. May we experience your mighty grace. May we experience your touch today, Lord. Lord, we surrender our hearts unto you, and we come unto you. Mightily touch us, fill us with more of you. Help us to experience you more deeply and to be more closer to you. In Jesus' name we pray. Amen. Yesu mia, गे तुमका जीवित मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तुमका काळीस मोचे दिता तुका. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थान आमी बरें आयकलें. सांगत पोवनू जर तर सोमयाचे सांगत पोवनू आमचे सांगत आसा, सोमयाच्या सांगतपणान आमी आसाव जाल्यार आमचे थंय आमचे भावारी जायतें जायतें बरेंपण मेळटा. तशेंच आमी दुसऱ्या सांगता बऱ्या सांगतपणान आनी बरें सांगतपण आमकां आनी एकल्या तावन मेळटा जाल्यार आमचे तावन वा तांचे तावनी बरेंपण आमकां मेळटा. एम्माउसाच्या वाटेर सीस खंती दुकान बुडल्लें. जेजू तांकां सांगत दिता आनी त्या घरा कडेन पावता आसतना ते म्हणटात काळोख जालो वा वेळ जालो, आज आमचे सांगात राव. जेजू रावलो आनी त्या घडये जेजूची वळख तांणी धरली, तांकां वळख मेळ्ळी त्या जेजूची. आनी ते एकालेकान जेजू तावन पयस वेतले, मिसांवां तावन पयस वेतले, पूण केन्ना जेजूचो सांगतपण अनुभव केलो ते फाटीं आयले जेरुसलेमाक. आनी येवन ते मिसांव तांणी परत प्रारंभ केलें. जेजू क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली. आज आमी मोगाल भावन आनी भयणीनो, पयलें आमी कातोलिकांनी आमी क्रिस्तांवांनी सोमयाच्या सांगतपणान रावूं जाय. आमचें जिवीत तें आदर्श जिवीत जायचें. आज आमच्या वैयक्तीक जिविता वरवीं, आमच्या स्वार्था वरवीं, आमच्या मदल्या आसल्या त्या वांटे फांट्या वरवीं एक बरें सांगतपण आमचे भितरच नातल्या वरवीं आज आमचे भितर आमच्या बोवारी जायते संगती घडल्यात. हाका आमी हर एकलीं एकालेकान कारण आमचे संबंध बरे ना, आमचे सांगतपण पयलें सोमयातें सारकें ना, आमचो भावार्थ तो गोंड ना. आनी हाका लागून जायतें आमच्या बोवारी घडोवन आसा. आमचें परिवर्तन जायचें, आमचें नवीकरण जायचें, आमच्या क्रिस्तांवांचें नवीकरण जायचें, आमच्या कुटुंबाचें नवीकरण जायचें, आमच्या कुटुंबांत सोमयाचें सांगतपण आसा जाय, एकामेका बरो सांगतपण आमचें मारिपात दिसचें. तर मोगाल भावन आनी भयणीनो, सोमयाचें मिसांव आमी करूंक आसा. आपोस्तल जेजूच्या मरणा उपरांत कांगल जाल्ले, भियेल्ले, देदेस्पर जाल्ले, केदळा पवित्रत्व तांचेर देवलो. पवित्रत्वाचें सांगतपण तांणी बगलें, दारां उक्तीं जालीं, धैर्यान गेले, जेजूची स्वार्थ परगट केली. तर आज आमी पवित्रत्म्या उलो मारया. प्रत्येक जावन आमी दुसऱ्यां खातीर मागच्या बदलाक पयिल्लें आमच्यात भावा भयणीचेर, आमच्यात कातोलीक भाव भयणीचेर, क्रिस्तांव भाव भयणीचेर पवित्रत्व देवूं दी. आनी आमच्या भितर, आमच्या पवित्र सभेन, प्रत्येक जाण आमच्या मांगुळरी पवित्र सभेन आमचे भितर नवीकरण जावं याजकांचें जिवीत, धर्मिकाचें जिवीत, आमचें काजारी जिवीत, आमचे कुटुंबाचें जिवीत, आमचें खंयसर आमी वावर करता थंयसर आमचें जिवीत, हें सगळें नवीकरण जावं दी. सोमयाच्या सांगतपणान आमी रावोंक, सोमयाच्या सांगतपणान आमी वाडोवंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आनी तोच पवित्र
पवित्रात्मा अपोस्तलांचे देऊन त्यांची जीवित नवीकरण जाऊन दारा उक्ती जाऊन बाहेर गेले. आज तोच पवित्रात्मा आमचेर देवनी म्हणून एक घडी आम्ही मागया मगाच्यान आमचे दोन्ही हात वयर करूया आणि ह्या घडी विशेष तरान त्या पवित्रात्म्याक आमच्यात कातोलिकांचेर आमच्यात कुटुंबांचेर आमचेर वैयक्तिक तरान आमच्या जिविताचे नवीकरण जावच्या, आमच्या जिविताचे बदलाव जावच्या. आम्ही त्या सोम्याच्या संगतपणांत गट रावच्या खातीर आमची पाळां त्या सोम्यातही उरच्या खातीर जावं आमचे ते उणेपण आसा या उणेपण आसले आमचे मध्ये राग द्वेष वांटेपणाक कारण जायनासतना आम्ही एका मनाची कालसाची जावन एकामेका एक बरें संगतपण दिवन पवित्र सभा बांदून हाडूंक ही स्थळीय पवित्र सभा गट करूंक आमच्या गवळ्याच्या हाताखाल आमकां सोमी कृपा दिवनी म्हणून आणि आमच्या नवीकरणा खातीर आमच्या बदलावणे खातीर आमच्या बरेपणाक हर एकट्यानी त्या सोमयातय पहिल्यान पयलें सांगतपणान वाडच्या खातीर सोमयाचें सांगतपण आमकां मेळच्या खातीर आनी त्या लागून आमी सोमयाक त्या सिसांनी म्हणल्या बरें आमी म्हणया सोमया आमच्या संगात राव तुजो सांगतपण आमकां दी तुज्या सांगतपणान आमचें जिवीत नवीकरण कर बदलावण कर आमचें तें आसलें तें उणेपण आमचें तें आसलो राग द्वेष वांटे तें सगळें पयसून मागया आनी त्या पवित्रात्म्याक आमचेर देव पवित्रात्मा आमचेर देवून दी आमच्या हर एका कुटुंबाचेर हर एका कातोलिकाचेर आमच्या संस्थांचेर आमच्या बिरगजांचेर आमच्या देशाचेर पवित्रात्म्याचे येणे जावं दी आमचें नवीकरण पयले जावं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया आमी भावार्थाक साथ जावं आमच्या क्रिस्तांव जिविताक साथ जावं जिवंक सोमयाक आमचे जिवीत आमारी बात बरकत जावं ती कृपा आमचे भितर वाडून दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मगाच्या त्या पवित्रात्म्या आमच्या धाड आमच्या पवित्रात्म्या आमचेर वत म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मगाच्या ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ Anoint Lord Jesus. Make your instrument, Lord Jesus, to witness you, Lord. Anoint Jesus, anoint Jesus. Touch, Lord, touch, Lord, touch, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेचे आशीर्वाद जोडून आम्ही थाय सविया गबियां गीत येद्या वडा साक्रामेंता येद्या वडा साक्रामेंता सस्तारामा करूया उबिल्याच्या रूपा बोतला नव्या रीती आदार्या salvon pecha astat pesha bavartachi bon pivya se bapa kashes putra olasani Sasta
बावीची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो भाव सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घन जो जियेता आनी राजवंश लयताय ससनाच्या ससना Amen.